कॅझिनोचेर गोवानाचेर बंदी हाडपाचो नोटिफिकेशन धाडटा ताचे बद्दल सांगा मातशें. लास्ट टायम असेंब्लीन हांवें प्रॉमीस केल्लें की गोंयकारांक भितर प्रवेश करपाचो बंदी करतलो म्हणून. सो दॅट ऑलरेडी हांवें फायल मूव केल्या. ओके, आमी गेमींग कमिशन आमचो जो GST कमिशन जो सेल्स टॅक्स कमिशन एक आमी गेमींग कमिशन म्हणून अपॉयंट करता आनी तो एकदां अपॉयंट जालो की ऑटोमॅटिकली गोंयकारांक भितर वचपाची बंदी आसतली. गोंयकार वचूंक शकचे ना एनी टायम. ताजेर बाकीचे ताजेर एकदां म्हणजे फ्रॉम द 1st ऑफ फेब्रुवारी ऑनवर्ड्स डायरेक्टली गेमींग कमिशन्स गोंयकारांक वचपाची 1 फेब्रुवारीच्यान पूर्ण बंदी जातली. 1 फेब्रुवारीच्यान गोंयकार भितर वचूंक शकचो ना. आतां ताजें पूर्ण म्हणजे गेमींग कमिशन जो आमचो आहा वी हॅव नॉमिनेटेड बाय द GST कमिशन तो केन्नाय वचून थंय इन्स्पेक्ट करूं शकतलो. कोण म्हणजे ID प्रूफ मागपाक किंवा गोंयकार ताका सस्पेक्टेड दिसलो जाल्यार ताज्या कडल्यान तो घेतलो. बट ताज्या उपरांत तेजो मेकॅनिजम जो आसा हो डिसायड जातलो. ताजे रुल्स रेग्युलेशन्स ठरतले कंप्लिटली टू एवॉयड गोंयकार. हाजे फुडले एक स्टेप्स जी आसा ही ताज्या उपरांत गेमींग कमिशन ही वील टेक द डिसिजन. ही वील ड्राफ्ट द रूल. ही वील बाकी जाका लागता तितके रुल्स रेग्युलेशन्स तो करून घेतलो. बट वी आर स्टार्टिंग इम्प्लिमेंटेशन फ्रॉम द जे कदाचित आज किंवा फाल्यां भितर तो नोटिफिकेशन येवपाक जाय तो येतलो. फ्रॉम द 1st ऑफ फेब्रुवारी ऑनवर्ड्स वी आर स्टॉपिंग ऑल द ओरिजिनल गोंयकार.